पास्काच्या सातळ्यांतलो मंगळार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 20 ओळी 11 ते 18. मारिया समाधी लागीं रडत लावली आनी रडतना ओडो घालून समाधीन पळय जाल्यार धवी आंगवली नेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हटले, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हटलें, कित्याक म्हज्या सुमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माळी म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हटलें, सायबा, तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हटलें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हटलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका धरून राव नाका, हांव आजून बापा सोडशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सुमयांक पळयला आनी ताणें आमकां अशें सांगलां म्हूण शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.